Welcome to TFRCC TV, the Faithfully Rising Christian Community, a Catholic spiritual content channel dedicated to reflections, masses, adorations, gospel music, documentaries, and more. Our content is created for the Catholic community worldwide. While our platform is open to all, please be aware that the material presented here is exclusively intended for Catholics. We hold respect for all beliefs and do not seek to offend or convert followers of other religions. Thank you for joining us on our spiritual journey. 3, 2, 1. Congratulations and celebrations. I want the world to know that you're in love with Jesus. Congratulations and celebrations. I want the world to know that you're in love with Jesus. I want the world to know that you're in love with Jesus. आज सकाळी आम्ही मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक आर्गां दिली. म्हज्या पातकुरान प्रवचनांतल्यान जायत्यो बऱ्यो वस्तू सांगल्यो. जिवितांत कशे भाशेन आमी जिवंक जाय आनी तेच भाशेन यादनीक कशें. आनी म्हाका जाल्यार दिसता जायते फावटी हांवें प्रयत्न केला जिवंक, जायते फावटी चुकलाय. आयज देवाक हांव दिन वाचता, आर्गां दिता. पयले सुवातेर म्हज्या एक फॅमिलीच्या वांगड्या पासून घर जावन आसा म्हजें हेवन. आयज जरी तर आमी खुशाल आसा म्हज्या मांयक आनी पायक लागून. तांच्या जिवितांतल्यान जायते बरे शिकून आमी घेतल्यात. 9 जाणां पूण आजून पासून एकामेकाच्या मोगान जियेतात, एकामेकाक समजतात, एकामेकाक बक्षितात आनी आयज पासून सांगात आसात. त्या पासून देवाक दिन वाचता. बरोबर 2 युनियो आसात आमचे फॅमिलीचेच वांगडी कशें. तांचे पासून दिन वाचता आनी आमची कितलीं हांची जायत भुरगीं तांचे पासून देवाक दिन वाचता. आनी कितें जालें म्हूण समज पॅरिशींत खंयचेय पॅरिशींत घरा धांवन येता. म्हजो भावूय येना कित्याक हिंगा येयले म्हणटरी आनी प्रॉब्लम ना. त्या पासून घर गरजेची, फामील गरजेची. बराबर जूंय आमी पॅरिशींत वावर करता ती आमकां गरजेची. आनी सगळे पॅरिशींत हांव म्हणटा बरी पॅरिशींतच म्हाका फावो जाता. आमच्या दुखांत सुखांत वांटो घेतली, आमचे सांगाता रावतली. त्या पासून देवाक दिन वाचता, आर्गां दिता. सगळे आमच्या यादनीक भावा पासतूय जे म्हाका मेवल्यात तांचे पासून आयज म्हजो भाव फादर आग्नेल हांगासर ना, तरी पूण तो पयशिल्ल्या गांवांत आसा, तरी भोंवडी करून. आनी म्हजी भयण सेवेरीनूय ना, तेंय बाबडे आसपाचें पूण भलायकेचे तेका लागून कडेन ना. त्या पासून सगळ्यांक दिन वाचता. सगळीं आसात ना देवाक दिन वाचतना आयज हांगासर जायतीं जाणां आसात. तांचे पासून देवाक दिन वाचता आनी ह्या वेळार ह्या मोगाच्या जेवणाक आमी वांटो घेवन मागण्यांक वांटो घेवया. पेटेंत आमी खेरीत भाशेन आमच्या पादिकाराक पदरिकाट पिनेरो हाचे पासत आमी सांताक्रूजचे पवित्र सभेन मागलें. आनीक सदां सांगतालो तो आपूण पाद्री जावंक वयता म्हणलो तेन्नाच आपल्या त्या आरब्यान
मास्कट आपल्याक सोडलो 6 वर्सां ताणें वावर केलो आनीक हाचे उद्देशी जेजू एके भाशेन तो एकटवलो येवन आनीक ताच्या इश्टा बरोबर फादर जॉन क्रूस ताचे बरोबर तोय भितर सरलो आनी दोगांय आयज पर्यंत गोट इश्ट आसात आनी म्हाकाय बी दोगूय पादिकार ते फावो जाले जावं कांसावली जावं तो सांताक्रूज आनीक आयज पादिकार आमचो वावर एके भाशेन करता आनी एक पादिकाराची जबाबदारी म्हणल्यार व्हड पादिकाराची जबाबदारी म्हणल्यार एकूच गूण ताचो एके भाशेन हायलायट केल्लो आयज ताचे हात सोदूड म्हणजे आनीक कोणूय येयलो जाल्यार जावं गरीब जावं धाकटो दुबळो रोखडोच तो आपल्या वर्सांतलें काडून पयली सुवातेर दिता जावं जेवणा बाबतीन जावं हे भाशेन दुडवा बाबतीन कसली गरज आसा जाल्यार रोखडोच एके भाशेन हो गूण हांवें आनी म्हजे बरोबर आसल्या फादर रिचर्डानूय एके भाशेन अनुभवला आनी ह्या पासत देवाक दिनवासता आनी 28 वर्सां सदांच तो म्हणटा सक्सेसफुली completed 28 years सक्सेसफुली कंप्लीटेड 28 years आनी फुडलीं हे भाशेन 50 पूण ताच्या जिवीत हे भाशेन लांबदीक हे भाशेन ताका फादरीपणाची आनी फुडें आत्म्याची भलायकी ताका फावो आसा. आज हांवूय खुशाल कित्याक फादर रिचर्ड आपलो यात्निकी मागणी घेतलेलो 28 वर्सां देवाच्या मळ्यांत तो समोर ओंपता आनी हांव कित्याक खुशाल कित्याक फादरा बरोबर हांव 2 वर्सां आसलो आनीक पातकूर कसो हांव ताचे बरोबर आसलो तेन्ना जायतें बरें ताचे कडल्यान हांवें म्हज्या जिवितांत अनुभवलां जायतें ताचे कडल्यान हांवूय शिकलां आनीक 2 वस्तू सांगतलो. पयली एक वस्त म्हणटा ती तो सगल्यांक सांगाताक दवरपाचो. फादर म्हणटालो एक कुटुंबाक हांवें पयला ते भाशेन सगळे एकठांय दवरल्या जाल्यार आपल्या बापायक लागून पूण आतां म्हाका दिसता हांवें बापायक पळोवंक ना तेचे बट बापाय फाटल्यान तांकां सगळ्यांक एकठांय दवरल्या जाल्यार ते वावुरतात फादर वावुरता हे सगल्यांक कितेंय तरी फंक्शन आसा जाल्यार कित्याक जायते फावटी हांव हांगासर आयलां आनी आमी जायते फावटी मेवल्यां सांगातान जेवण केलां पूण सगल्यांक आपयतलो सगल्यांक फोन करतलो पूण एकलोय देखून ना जाल्यार ताका रोखडेच मागीर हें जाता भितरल्यान घर जाता तो कित्याक एकलो कुटुंबाचो वांगडी ना म्हूण पूण हें ताचे कडल्यान हांव शिकलां कित्याक फॅमिलीक कितलें इम्पॉर्टंट दिवपाचें कित्याक एट दी एंड मागीर आमचो कुटुंब आमची फामील आमी यात्नीक म्हणटोच आमच्या बरोबर रावतात. दुसरें एक शिकला तो म्हणल्यार ताचे कडल्यान कोणूय तरी बरो ना आतां देखून तो सांगतालो कोण बरो ना पॅरिशीक वचून विजीट करपाक जाय सो तें शिकलां हांव कित्याक हो तो वेळ लोकांक आमी जाय तांच्या बरोबर आमी रावलोले तांच्या पिडेंत वा सुखांत वा दुखांत आमी वांटो घेतलोलो सो एक फादरा कडल्यान हांव शिकलां आनी जायत्यो वस्तू आसात जायतें बरेंपण 2 वर्सां ताचे कडल्यान 2 वर्सां न्हय पूण आजून देखून पाद्री जावन दुसरे कडेन वचून देखून दुसऱ्या फिरकोचेर आमचे जातात आमी मेवतात भासाभास उलयतात आनी फोन करतात खबर घेतात आनी दुसऱ्यो पार्ट्यो बी आसतात आमच्यो बराबर भोंवतात आमी सो कितें एक बरें दिसता मेवता तेन्ना बरें दिसता आनीक मोग वाडटा. सो फादर आयज तुजो दीस कितें भाशेन यात्निके मागणेचो आनीक तुका बरी हांव आंबेतां आनी हांव येता तेन्ना चिंततालो आतां कितें मागतलो येता तेन्ना म्हाका खबर आसलोली हें मातशें एडीट करया म्हाका खबर आसलोली हांव येता तेन्ना म्हाका मागणें पडटलें म्हूण उलोवपाक पडटलें म्हूण कितें मागतलो एक म्हणटा तें बरी भलायकी कित्याक आमी यात्नीक म्हणटूच वर्सां जाता तशीं आमी वचोंक जाता आनी एक फावटी पॅरिशीन देखून आमी एक्सुरी आसता आनी तेन्ना ही पिडा जाली म्हणटोच कितें जाता तेन्ना कोण एक फावटी आसना देखून मेवना गरजे वेळार सो हांवें म्हणलें मागतलो बरी भलायकी फादराक बरी भलायकी ताका दिवं आनीक देवाच्या मळ्यांत सेवा करता त्या हस्त्या तोडान ताणी आपली सेवा चालू दवर. फादर थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू.
मेल्कीसेदेका परी यादनीक तो सासना सासना आयज आमी खुशाल कित्याक आयज आमचो यादनीक भाव म्हजो फादिगार एक बरो सांगाती बोध दिनार उदार हो यादनीक आयज आपलो यादनीकपणाचो मागणेचो दीस मनयता. देवान ताका जायत्या गुण्यांनी आनी बरेपणांनी भरला आनी हेच गूण आपल्या वावरांतल्यान तो पोरजे सगळे शेपडायता. एक बरो गवळी आपले पोरजेक पजाता. आयज ह्या खोशयेच्या दिसा ताच्या कुटुंबान हें जेवण केलां. हे जेवणाचेर बापा तुजो सुबा आशिर्वाद घाल. हें जेवण करूंक जायत्यांनी हात भार घातला. ताच्या भयणांनी कोनयांनी पुनेतांनी सगल्यांनी आपलो आदार सांगात दिला. तशेंच ताच्या निसांनी बाबा तांचेरूय सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या वेळार खेरीत भाशेन जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद मागून सगलीं जेजू शिकयल्ले मागणे बरोबर म्हणून तुझी कृषी स्वर्गात जाता तुझी संवसारात जा. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिसा तशी आमची पात्रां बगस आनी आमकां कायदेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. ह्या वेळार आमचो फादिगार जेवणाचेर आशिर्वाद घालता. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. सर्वेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा आमचेर आनी ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद करूं.